नार्वेच्या दिवगाळी वाठारात थळावे शेतकार दर वर्सा व्हडा प्रमाणात पावसाळी भाजयेची लागवड करतात। अंदू जून म्हयन्यात पावस समाधानकारक पडूंक नाशिल्लो, ताका लागून पयलींच मळे फुलपाक कळाव जालो। तातूंत आतां गव्यांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान शेतकार हुसक्यात आसात। गव्यांपासून भाजयेचे मळे सुरक्षीत उरचे म्हूण शेतकार मळ्यांनी जागरणां करतात, मात गव्यां फुडें तांचें शाणपण चलना। गव्यांचो बंदोबस्त जालो ना जाल्यार अंदू आर्थीक संकश कोसळटले अशी खंत शेतकारांनी उक्तायल्या। पावस ना वत पडले रोपयेक एकदां घातली ती मारून आमी परत उदीक घालून हे करून आमी परत बियो घालून सगळें उत्पन्न तयार केली आनी गैरेड्यांनी 2 रातीन सगळं काबार करून पीक मेळचेल्या टायमार आमचे सगळें नाशाडी करून दवरली। राती 2 राती आनी पयचे राती 2 राती सगळें खान हे करून सगळें लीप चावन उडयले। 2 दीस तवशीं मेळ्ळी, 150-200 आमकां तवशीं मेळटलें न्ही आतां, पूण आतां सगळें खाल्लें न्हू। आता कितें आमकां हें जालें उपयोग करून फायदो इतकी लुकसाण आमकां जाली न्हू ती। हेच्यान पयलीं केन्ना अशें ह्या मळ्यांनी गवे रेडे घुसताले? जाली 10-12 वर्सां सुमार जाली घुसताले। त्याच्या उपरांत ना? वयर करूंक लागले आनी ते मेरेन ना। हे अंदू जाता? हय अंदू जाता परत। फॉरेस्टा कडेन कितें मागतात? फॉरेस्टान पळय आतां आमकां कितें दिता तो, नाल्यार ती हें तरी घट करून दी म्हणशी जाल्यार आमचो लोक आडयतले, हें देवाची जागा। न्हू पूण ते आतां हेंचो बी हें करूंक नाका, ते धडचे बी अशी मागणी ना आमची गव्यांक? आमकां कळना न्हू। आतां ते गैरेडांक तेंच्यांनी त्या वर्सा कशें पुलीस दवरलेले राखपाक, त्या वर्सा मागीर तेन्ना रातचे ते फावटी मारताले, म्हणजे आमचे न्हिदता ते पळयताले। 2 दीस कितें येयले मागीर कोणूच ना। केन्ना 10 वर्सां पयलीं? 10 वर्सां पयलीं पोलीस येताले? पुलीस येताले 10 वर्सां पयलीं 2 राती येयले मागीर ना। तुमी लोक बी हांगा रातचे कोणी न्हिदतात बी? आमचे न्हिदता रातचे गो गैरेड हांगा वयल्यान धांवता न्हू, गैरेडांक लोक भियेता न्हू, ताका गैरेडांक लागून भायर सरना। म्हणजे अंदू सामकी नाशाडी केली? कोणी सामकी नाशाडी केली। आदीच तुमकां म्हाका दिसता अंदू उशीर जाल्लो? आदीच उशीर जालें कितें तापीक लागून उशीर जालो न्हू, तापूच ना जालें आनी आतां कितें मेळचें टायमार सगळें हें केलें। इतकी मेहनत करून आमचे फुकट कितें आहा हाती कोणा कडल्यान येवन आमचें फुकट गेलो। आतां उपाय कितें आमकां? कित्याक लागून? कित्याक आतां वय मोडलें आनी गोंया रेडे गवे रेडे येतात भितर हय आनी सगळी नाशाडी? हय पयशी खंय पिपरी आसा ती खायना, बेल आनी हें मावडेन उडयता, तशी खावंक ना। कितले दीस जाले हो प्रकार चालू आहा? हय 4-5 दीस जाले। पूण तुमी फॉरेस्टाक बी कळयल्या? आमी कांय पळोवंक ना। पूण अंदू तुमकां म्हाका दिसता हे मळेक फुलोवपाक मातसो 1 म्हयनो उशीर जाल्लो न्हू? आमी 4 तारखेकूच सुरवात केल्या घालपाक पावसाची हेका मिरगाची मिरगा पयलीं, पुढे आतां मागीर जालें पावस ना। आतां जाल्ले बरें? आतां सुमार अशें जाल्लें सगळें थोडें आसलें आनी पिकपाक सुरू जाल्ले भाजी? पीक सुरू जावंक जावंक आनी अशें जालें। मागीर तुमी अजून फॉरेस्टाक कळोवंक ना? आमी कळोवंक ना। आमी कळोवंक आमचें कारण कितें, आमची एकटी जायना कमोवं म्हणून ती आमी कळोवंक ना। पूण नुकसाणी चालू का? चालू जा। गोमंतक टीव्ही खातीर नार्वेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।